बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. रोमकारांचे चिटींत अविस्फोर 5 वळी 1 ते 2. भावार्था वरवीं देवान आमकां आपणाक मानवलोलीं केल्यांत देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा लागीं आमी शांतीन जेता. तर आमी आतां अणभवता ती देवाची दयाळाय. ताणेंच आमकां भावार्था वरवीं भोगूंक पावयल्यांत आनी ताकाच लागून देवाची महिमा आमकां मेळटली म्हूण बोरवोसो धरून आमी मुरगोडटा. तर ह्याच भावार्थान बरोवन हांगा आयलोल्यांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. लुकाच्या शुवर्तमानांत 4 वळ 8 आमकां अशें मेळटा. तेन्ना जेजून पोळतीपाळ करून ताका म्हळें, पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं बसतलोय आनी ताची एकल्याची सेवा कोत्तलोय. जेजू, तूं जिवो देव आमचे मदें उंड्या रुपांत हाजीर आसा म्हूण आमी सत मानता. जेजू, म्हजो भावार्थ हांव ह्या वेळार जिवो कोत्ता आनी सगळें म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातांत घालतां. आनी सगळे काल्तिकायेन तुका जेजू हांव नमस्कार कोत्ता. गीत गावुया प्रभू जेजू R30 पेज 192. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा तुका वंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकारातून कोता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, बोरव्याचो होर तुका भोजन करता. आख्खी पृथ्वीर तुजी किर्ती गाजता. सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू,
प्रभू जेजू सूर्या चंद्रीम आनी तारा समो उजवाड फांकून पोरकून कोता तसो तोच मा सूर्या आमे पोळसोळ तुसो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. लुकाच्या शुवर्तमानांत 23 वोळ 8. पूण तुमचें जिवीत बदल्लां जाल्यार त्या पुडत्या फळांनी दाखयात. आनी आमचो बापूय अब्राहम अशें तुमचे मोदें म्हणू नाकात. तर हांव तुमकां सांगतां, ह्या फातरांतली अब्राहमाक संसद उत्पन्न करूंक देवाक तांक आसा. वय जायते पावटी आमचो भावार्थ देवाचेर वयल्या वयर जाला. जेन्ना आमच्या जिवितांत दूख कश्ट येतात तेन्ना आमी देवाचेर दुबावल्यात. देवाच्यान सगळें जाता म्हूण आमी विसरल्या. आमकां बोगोस सायबा. मातेवाचे शुवर्तमानांत 23 वोळ 2. जिवीत बदलात कित्याक सर्गेचें रायज येवचें जालें. आयज आमकां देव दुसऱ्या वरवीं उलो करता. आमचें पातकी जिवीत नवसरूंक, वायटाचेर झुजूंक आनी काळोखांतली भायर सरूंक. पूण आमी तांचें आयकूंक ना. ना म्हूण आमचें जिवीत बदलूंक प्रयत्न करूंक ना. बोगोस सायबा. दुसरे कोरिंतकारांत 7 वोळ 10. देवाक मानता तसली कोंत जिवीत बदलूंक आनी तारोन जोडूंक पावयता. आनी अशें जालें तर कांयच वायट ना. फकत मनशा सोयबांतली उपजता ती कोंत मरणाक पावयता. वय जेजू, आमी कितलीं पातकी जावं तूं आमकां पयस करिनाय. पूण आमी जण एकली आमचें पातकी जिवीत नवसरूंक आपले सवें जिवंक जेजू रावता.
आनी हेंच करूंक जेजून आमचे पासत कुमसाराचो संस्कार घडोवन दवरला, पूण आमी ताचो फायदो काडूंक ना. आमकां बोगोस सायब. देवाची काकलुटीक उलो मारून गीत गावुया. सगळे तुजे उपमान, I-28, पेज 133. सगळे तुझे उपमान, मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वायटाक गुणाचे वखद दिता. सगळे तुझे उपमान, मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वायटाक गुणाचे वखद दिता. आत्म्या म्हज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठय. आत्म्या म्हज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठय. जिवे तुझे कोरीत देण्याने बोरीत वेता. जीव नवो बळ नवे तोने पिराये पोतोता. जिवे तुझे कोरीत देण्याने बोरीत वेता. जीव नवो बळ नवे तोने पिराये पोतोता. आत्म्या म्हज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठय. आत्म्या म्हज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठय. उदेंतियो स्तोमतेक चितुले पयसू पडटा. चितुले पयस आमची पातकां काडून उडयता. उदेंतियो स्तोमतेक चितुले पयसू पडटा. चितुले पयस आमची पातकां काडून उडयता. आत्म्या म्हज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठय. आत्म्या म्हज्या काळजांतल्यान देवाचे उपकार आठय.
प्रकाशनेच्या पुस्तकांत 11 वोळ 17 सर्वेस्परा सोर पवित्र देवा तूं आसाय आनी तूं आसलोय. तुजी व्हड पदवी तुज्या हातान तुवें घेतलोय देखून आनी तूं रायज चलोवंक लागलोय देखून तुका आमी दिनवासता. जेजूची उतरां सासणाच्या जिविताची. जेजूच्या हातांत हात घालून चलता तो सांडना. तर ताच्या वरत्या मोगा पासत दिनवासून गीत गावुया आमचो एक केस लेगून Q2 पेज 165. आमचो एक केस लेगून तुझ्या हुकुमा शिवाय माथ्या वेलो ना पडटा. ल्हान ल्हान गोडीतांनी चालत्या कुस्कुटांनी आमकां तुजो मोग राखता. मोगाळ बापाय आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. मोगाळ बापाय आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. एक झाड एक फूल एक पान तुझे रोचे भोगोर हाचे दोचे नावाऱ्यान तोशे आमचे काळीज तुझ्या मोगार राखण्यान वचूंक दिवचो नाय पेल्यान. मोगाळ बापाय आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. मोगाळ बापाय आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. शेतांत आसतात फुलां हुस्क्या विणे वाऱ्यार दिसभर सुकणे किलबितात. तांचे परस आमकां बाळगून दवरताय देखून तुजी भुरगीं मुरगटात. मोगाळ बापाय आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. मोगाळ बापाय आमच्या तुजेर आमचो विस्वास. प्रितीचेनो, आमी जेजू सांगाता आसा. जेजू आपली बरी खबर आमकां सांगूंक सोदता. जेजूचो ताळो आमी आयकुया. सगलीं उबीं रावया. भाग्यवंत पावलून गलेसिकारांक बरयलोले चिटीन 24:5 बोली 1 ते 6.
आमी आतां स्वतंत्र जाल्या, कित्याक क्रिस्तान आमकां स्वतंत्र केल्यात. म्हणटोच तीर रावात आनी नवें गुलामपणाचें जूं तुमचेर घेवं नाकात. हांव पावलो तुमकां सांगता, तुमी सुनोत करूंक दिशात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कित्याकूच उपकारना जालो. सुनोत करूंक दितात तितल्यांकूय नवें शिटकायता. आख्खी सुमोर्त पाळूंक तांकां कायदो आसा. सुमोर्ती वरवीं जोर आपूण देवाक मानवलोली जातल्यात म्हूण तुमी रावतात, तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबंद तुमी तोडून उडयलो. देवाची दयाळाय तुमकां अंतरली. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्मो आमचे सवें करता ते वावरा उद्देशी देव आमकां आपणाक मानवलोली करतलो म्हूण बरवसो धरून रावता. जेजू क्रिस्ताच्या एकठारांत आसलोल्यांक तांणी सुनोत केली वो ना केली म्हूण परवाच ना. म्हत्वाचें तें एकूच. प्रितीमोगाचे स्फुर्तीन आपलो वावर कोरीत आसा तो बहावर्थ. देवाचें उतोरें. देवाची बोड उपकार. सगळीं बसूया. आयकल्या देवाच्या उतराचेर आमी ल्हानसो नियाल करुया. आमी आमच्या घराब्यांत देवाचो मोग करून पवित्रतायेन जिवंक जाय. जशे परी भाग्यवान तेरेसा दे अवेला जियेल्ली. तिची आवय बापूय पवित्रपणी आपल्या घराब्यान जियेताली. देवाचो खूब मोग ती करताली. तेरेसा आनी तिचो भाव दोगांय भाग्यवताची पुस्तकां वाचतालीं आनी ह्या प्रभाव वरवीं तेरेसाक एक भाग्यवान जावचो आवंडो उत्पन्न जालो. ती कार्मेलीतांच्या कॉन्व्हेंटान भितर सरता. तिका जेजूचो खूब मोग आसलो. तिका देवाची दर्शनां पळोवपाचें देणें फावो जाता. अवेलाची तेरेसा आपल्या भावार्थान आनी प्रितीमोगान केलोलो वाव दिश्टी पडटा. जेजू क्रिस्ताच्या एकचारान आसलोल्यांक तांणी सुनोत केली वो ना केली म्हूण परवाच ना. म्हत्वाचें तें एकूच. प्रितीमोगाचे सुर्तीन आपलो वावर कोरीत आसा तो बहावर्थ. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 20 वर
11 बोळी 37 ते 41. जेजू फारिसेवांक नीज जानवाय ना म्हूण तांकां तापयता. देवाक भितरलें मन तशेंच आमची काल्तिकाय गरजेची. फारिसेवांक फकत भायल्यो वस्तू पळोवंक आनी तांची शाबासकी मेळोवंक जाय. जेजू तांच्या दोंगेपणाची खोर टिका करता. इस्कॉलांत शिकतना आमकां उगडास आसतलो. कॅमिस्ट्री ह्या विशयांत लिटमस टेस्ट आसता. लिटमस पेपर जेन्ना एसिडान घालतात तेन्ना तो तांबडो जाता. हें आमी शिकल्या. तांबडो लिटमस पेपर एसीड आसा म्हूण खात्री करता. सांत पावलो म्हणटा की मोग जावन आसा खात्री कोऱ्या क्रिस्ती भावार्थाची. दुसऱ्या उतरांनी तुका भावार्थ आसा जाल्यार तुज्या मोगाळ जिविता वरवीं तो दाखोळ जाता. जुदेवांक परंपरा आनी रिती ओदीक गरजेच्यो आसल्यो. त्यो रिती पाळूंक आनी परंपरा सांबाळूंक ते बेस बरे वावुरताले आनी दुसऱ्यांक शिकयताले. बापाक बोली न्हय पूण दोया जाय म्हूण जेजू तावें करता आनी मोगाची मनशां जावंक दुसऱ्यांक पावूंक ओदीक म्हत्वाचें म्हूण सांगून दिता. आमचो भावार्थ कसलो गाय? जेजूचेर दवरलोलो हो बेश्टेच वयल्या वयर जो वावर आमी करता तो प्रितीमोगान करुया. देवाचे सुवातेन प्रितीमोगान वावर करून आमचो भावार्थ दाखोळ करुया. नितळ निर्मळ काळजाची जावन दुसऱ्यांचें बरें चिंतुया आनी तेरेजा भाशेन जानवाय वापरून सेवेची मनशां जावंक वावरुया. देव आमचो मोगाळ बाप तो आमचो मोग करता आनी तो
आपल्याचेर तीर भावार्थान रावूंक आपयता. तो ताचेरूच आमचो भावार्थ वाडो म्हूण कांय मागणी आमी बापाक उबारुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, जेजू आमकां तुज्या मोगाची मनशां कर. सगळीं म्हणुया, जेजू आमकां तुज्या मोगाची मनशां कर. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत जेजूशी मागण्यांत रावून जेजूचो खाशेलो अणभव घेवंक आपल्या सोर जिवितांत जेजूक गोवाय जावंक मागुया. सबब, जेजू आमकां तुज्या मोगाची मनशां कर. दर एका कुटुंबान एकवटान आनी मोगान जिवंक जेजूच्या सासणीक जिविताच्या उतरान पदवी आसा म्हूण मांडून घेवन पवित्र पुस्तक वाचूंक एकठांय जावंक आनी आपलो भावार्थ जेजूचेरूच तीर करूंक मागुया. जबाब, जेजू आमकां तुज्या मोगाची मनशां कर. आमच्या शिकपी भुरग्यांनी आपल्या शिकपांत जेजूची शक्ती घेवंक आनी ताच्या जिवीत दितल्या आत्म्याचेर पातयेवन आपलो शिकप बरे भाशेन करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सबब, जेजू आमकां तुज्या मोगाची मनशां कर. गरोब्यांत पिडा वायट येता तेन्ना दर एका वांगड्यान जेजूचेर आपलो भावार्थ तीर दवरूंक आनी संकश्टांनी जेजूची सासणीक जिवीत दितेलीं उतरां अणभवूंक पावूंक तांकां आदार मागुया. सबब, जेजू आमकां तुज्या मोगाची मनशां कर. जेजून आमकां बरी खबर परगटली. आयच्या काळार आमचे उद्देशी संवसार तो आयकूं आनी बरवशान जिवीत जिवंक पावो म्हूण बापा लागीं मागुया. सबब, जेजू आमकां तुज्या मोगाची मनशां कर. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी बापाक उबारुया. सबब, जेजू आमकां तुज्या मोगाची मनशां कर. सगळीं आमची मागणी एक करून जेजून शिकयलोले मागणे बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.